हिट अँड रनचा दुबाव, फुडलो तपास सुरू. परवरे उड्डाणपुलाचो कॉन्क्रीटाचो स्पॅन कोसळून दोगांक दुखापत. आयतार दनपारची घडणूक. दोगांयकय उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केल्यात भरती. विरोधी आमदार होलसेलान येतात ताका आमी कितें करतले. आमदारांच्या भाजपा प्रवेशाविशीं भलायकी मंत्री विश्वजितान विरोधकांक काडलो चिमटो. पणजे पुलिशेन 12 लाखांची जाल्यार हणजूण पुलिशेन आसगांव आनी पेडे वाठारांत धाड घालून 3.93 लाखांची गोळे वखदां केली जप्त. 5 जाणांक अटक. गोंयांत 20, 21, 22 मेरेन झडटलो उटंगराचो पावस. 30 ते 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवतले वारे. नागरिकांनी रावचे सादूर. हवामान खात्यान जारी केलो येल्लो अलर्ट. आनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आनी बेकायदेशीर बांदकामा वेल्यान असोल्डा ग्रामसभेत बोवाळ. सावड्डे ग्रामसभेत बंदर ॲक्ट विरोध. जाल्यार सिवरेजीचे काम बंद करपाची सांगोड्याच्या लोकांची मागणी. आता खबर विस्तारान. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. परवरे मॅजेस्टीक हॉटेला लागसार जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 19 वर्साच्या फराज नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. जाल्यार केरये खांडेपार जीपीचो धपको लागून एकलो गंभीर जखमी जालो. पळयात पुराय बातमी. परवरे मॅजेस्टीक हॉटेला लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 19 वर्साच्या फराज नाग ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले. पुलिसांनी घडणूकथळ वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी हिट अँड रनाचो दुबाव उक्तायला. ही घडणूक फांतोडे 4:30 वरांचेर घडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. केरये खांडेपार महामार्गाचेर चुकीच्या दिशेन वचपी जीपीन दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली. सायनीचे तक्ते नाशिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. केरी आनी खांडेपारा नॅशनल हायवेचेर आतां नॅशनल हायवेचें सेकंड फेजार हें काम जालां. फायनल स्टेजीर ऑलमोस्ट 4 लेनींग जालोली आहा. आनीक रोड अलायनमेंट जे पद्दतीन जो केला न्ही आनीक मिडियन गॅपान दवरलें न्ही ती म्हाका दिसता वेवस्थीत नाय. आतां हे सर्वीस रोडार पळयता मिडियन गॅप हिंग दवरलो आहा. हायवे क्रॉस करतलो जाल्यार मिडियन गॅप ऑलमोस्ट त्याच डायरेक्शनान आसूं जाय. त्या समेर आनी फुडें आहा. सो हायवेचेर गेले काय ना गाडी मर्ज जाली म्हणटा ते क्रॉस वयची पडटा वीच इज व्हेरी डेंजरस. आनी हे अशें आसले कारणान हिंगा एक्सिडेंट जायत आसा. आतां 2-3 दीस जाले कंटिन्यूस हिंगा केरीन एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आनी हो हिंगा एक मेजर रावंड अबाउट तेणी दवरलेलो आहा. रावंड अबाउट दवरलो व्हेकल सोडल्यो बट हिंगा एक सायनबोर्ड म्हणटा तो घायलेलो ना. आतां सायनबोर्ड घालता बाबा जो व्हेकल येता तें डायरेक्शन कळोंक जाय वचना उंच्यान क्रॉस करपाचो कितें. आनी ज्यो हायवेन जो व्हेकल ट्रॅवल जाता तेंकाय बी कळपाक जाय फुडें मिडियन गॅप आहा म्हणून. मिडियन गॅप आहा सांगपाक एक बोर्ड कांय ना. गो स्लो कांयच ना म्हणून एक रमरस हांगा कांयच घायलोलें ना. हें ओपन केल्यार कितलेशे दीस जाल्ले आसा. ऑलमोस्ट म्हयनो जातलो पूण आजून पासून हिंगा सायनबोर्ड म्हणटा तो पडलेलो ना. आसा केरया खांडेपार हांगा आनी आतां एक दनपारां नॅशनल हायवेचेर एक रॉंग सायडीन येवन जीपीन एक मोटरसायकलवाल्याक इंजर्ड केला. मोटरसायकलीचे पूर्णपणे डॅमेज जाल्या. गेले 3 दीस जाले हांगा ह्या रस्त्यार एक 4 किलोमिटराचेर रस्त्याचेर एक्सिडेंट जायत आसा. हांगा लोकांचे डिमांड आसा की लायटी ना. तशेंच गोरवां भटकी गोरवां बी हांगा रस्त्यार भोंवता. सो एक्सिडेंट जायत आसा आनी कोणाचो तरी बळी वचपाची शक्यता आसा. सो लोकांचो डिमांड आसा की बेगीनच्या बेगीन हो रस्त्याचें काम पूर्ण करचें आनी हांगा लायट्यो घालच्यो जेणे करून लोकांक सेफ्टी मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. वेल्ला काणका दुचाकी आनी गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक डिलन फेर्नांडीस हाका गंभीर दुखापत जाल्ली. थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक आनी एम्ब्युलन्सीक कळीत केलें. मात एम्ब्युलन्स वेळार पावंक नाशिल्ल्यान डिलन फेर्नांडीस हाका खासगी गाडयेन लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. ताची गंभीर स्थिती आशिल्ल्यान दोतोरांनी ताका जीएमसीत शिफ्ट केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. कितें जालें म्हणटा खंय जालो एक्सिडेंट? मोटरसायकल काराचेर मारली ते आमी पळोवंक ना कसो जालो तो. पण गाडी कोण करता की कार भितर वयताली मोटरसायकल मारली स्पिडीन वचून डॅश जाता. खंय जालो आतां? वेल्ला काणका म्हणजे 4 व्हिलर परा सायडीचेर येताली. 4 व्हिलर अंजुनासून काणक्या येताली आनी हो काणक्यासून अंजुना वयताली.
ओके कितें इंजरी कोणाक इंजरी मातशें तोंड आपणला ॲम्ब्युलन्स अशी आपोवपाक मातसो टायम लागलो म्हणून आमी लोकलांनी डिसिजन घेतलें की कोणाची गाडी आपोवन ताका हांगा हाडचो म्हणजे कोणाचो जीव वाचचो आमी घेवन येयलो आतां कितें रिफर केला ताका अशें म्हणटा GMC जीएमसीन घेता बरो आसा एक्चुली चलता जमना चलत चलत तेच्या पांयांक हातांक पांयांक कांय ना तोंडाक चडला खंयसरलो भुरगो आमकां कांयच खबर ना पयलीं आमी हेच अर्जुनार बरें हितून हाडलो ताका तुमी हाडले परवरी उड्डाणपुलाचें काम सुरू आसतना उड्डाणपुलाचो कॉन्क्रिटाचो एक स्पॅन कोसळून दोगा जाणांक दुखापत जाली. हे घडणुकीत एकल्याक बरोच मार लागल्याचें आयकपाक येता. आयतारा 12 सुमार ही घडणूक घडली. जखमी जाल्ल्या दोगांयक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. परवरे उड्डाणपुलाचें काम सुरू आसतना उड्डाणपुलाचो कॉन्क्रिटाचो एक स्पॅन कोसळून दोगांक दुखापत जाली. कामगार क्रेनीचे मजतीन कॉन्क्रिटाचो हो स्पॅन बसयताले पूण अचकीत तो कोसळ्ळो. हे घडणुकीक लागून लागींच आशिल्ल्या 2 जाणांक दुखापत जाल्या. कॉन्क्रिटाचो स्पॅन कोसळ्ळे उपरांत लोखंडाचो एक कुडको लागसारूच आशिल्ल्या एका तरणाट्याच्या पांयार नेटान आदळ्ळो. लोखंडाचो कुडको आपटिल्ल्यान तरणाट्याच्या पांयाक बरीच दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. The motor further the motor where the yellow, you can see the yellow thing, there was a motor there. That broke over there, the entire thing has come down. Slab there was, there's a kudko, दोन पुढे हिंगा व्हडलो कुडको एक हिंगा हा. ताका हिंगा पळय, हिंगा लागून पळय गाडयेचेर मारून सकयल बाउन्स जावन तेजे पांयाक लागलो. खंयच्यान हांगा उसळ्ळो? हांगा उसळ्ळो? तो हांगा बोललेलो? गाडी घेऊन कामाक येयलो. ही गाडी घेऊन कामाक येयलो. ओके. रिपेअर करपाक. तितून वयरसून तो ते लोखंडाचे पीस येयलो आणि डायरेक्ट हांगा इम्पॅक्ट जालो. हेजेर व्हील बँड जालो आणि तेच्या पांयार पडलो. डॉट वया न्हू त्या लोखंडाचे पीस दिसल्या. 12:40 बरं. आणि ओढलो तो घरे रस्ते में का सर होटल तो फुटला तो. वो टूट गया वो ऐसे इसका टुकड़ा आया था डायरेक्ट इधर गिरा उसको पैर को लग के बाद में अंदर गया गाड़ी रिपेयर करने गया 2 लोग उसको पैर गाड़ी को लग के पैर को लगा इधर है उसका ये है देखो वो बाद में उसको लग के जमीन पे लग के उसको लगा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विरोधी आमदार होलसेलान येतात ताका आमी कितें करतले, आमी केन्ना कोणाक आफोवंक ना. ते आपुणूच येतात अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान विरोधकांक चिमटो काडलो. नावेले आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिरात तो उलयतालो. तशेंच लोक भावना समजून घेवपी सरकार सत्तेर आसपाक जाय अशेंय विश्वजितान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. एक लक्षात दवरा की देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी पीएम तोच उरतलो आनी हांगा बीजेपीचोच सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यात तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? आमी केन्ना आपूण ना पडोंक येतात ते आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक दोन केळे कशे मार्केटान घेता भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार जातलो टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जोडलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशियनाक पॅल करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅल करून पल्स चॅक करून पळयता बाबा पल्स वयर गेला सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला सकयल गेला. तशेंच पॉलिटिशियनाक मनशेचे हृदयान कितें आहा, मनशेचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय. गुन्या फाट्यान पाटो पणजे धाड घालून 12 लाख रुपये मोलाची 91,934 ग्राम MDMA घोळे वखदां जप्त केली. या प्रकरणात पोलिसांनी कर्नाटका ओडपीच्या साजीर मोहम्मद अली, मोईदीन PM अब्दुल्ला अश्मीन आणि मोहम्मद अहमद सैल या तिगा दुबावितांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान एक कार आणि ड्रग्स तस्करी खातीर वापरिल्ले 7 मोबायल फोन जप्त केले. जाल्यार हणजूण पोलिसांनी आसगांव आणि पिकेनपेडे या वाठारांनी धाड घालून सुमार 3.93 लाख रुपये मोलाचे कोकेन, MDMA आणि चरस जप्त केले.
तशेंच ह्या प्रकरणात पोलिसांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्ली आसा. गोंयांत हवामान खात्यान 20, 21 आणि 22 मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच 18, 19, 23 आणि 24 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ऑर्डर प्रस्तावित कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आणि बेकायदेशीर बांदकामां विरोधात असोळडेची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटली 5 वर्सां सावन बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण आणि मुंबय उच्च न्यायालयान निर्देशांचे उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो. ग्रामस्थांनी नदरेक हाडून दिल्ल्या गजालींचेर पंचायत बसका घेवन निर्णय घेतले अशें उतर सरपंचान दिलें. ऑर्डर प्रस्तावित कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आणि बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात आसोळडेची ग्रामसभा बरीच तापली. जुवारी उपनदीच्या देगेर येवपी ह्या एसटीपी प्रकल्पाक लागून न्हंय दूषित जावन गांवच्या पर्यावरणाचेर हावळ येवपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उप्रासलो. EIA म्हळ्यार पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन नासलपाक ना हरकत दाखलो दिल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीचेर बेजबाबदारपणाचो आरोप केलो. फाटली 5 वर्सां सावन बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण आणि मुंबय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्ल्याचे म्हणीत थळाव्यांनी बोवाळ घातलो. थळाव्यांनी नजरेक हाडून दिल्ल्या गजालींचेर पंचायत बसका घेवन निर्णय घेतले अशें उतर सरपंच कस्तोडियो फर्नांडिसान दिलें. इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जेजेर ऑलरेडी कंप्लेन्स आमी रेज केल्ल्यो, जेजेर आमी सांगलेलें की हांगा स्ट्रक्चर ना कांय ना, तरी हांगा हाऊस नंबर्स बी दिल्ले आसले. सो तेजेर आनी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाची NOC दिला. हेजे वयल्यान आनी बोवाळ जाला. एक आमी आतां जी पंचायत बिल्डींग आसा तेजे फाटल्यान व्हडली सांपयलें की डिमॉलिशन जाल्लें. थंय तेणी एकच घर उडयलां आनी बाकी 2 ते 3 घरां आसा अजून ती थंयच आसा. तेजेर कांय एक्शन घेतला कंप्लेन घालून सुद्दां. मागीर जो गव्हर्मेंट मुखार रोड आसलो तो रोडा सायडीच्यान जो एन्क्रोचमेंट आसा तेजेर आमी कंप्लेन्स घातल्यो. तेजेर एक्शन जाला. फार्मलँड जे आसा, जे आमी पळयलें की कोमलदार जमीन जे आसा त्या फार्मलँडा भितरय तेजो इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें. सो तेजोय आमी इश्यू रेज केलो. दुसरो सिवरेजीचो इश्यू आसलो. मेन म्हणल्यार एक नोटिफिकेशन आसलें 2006 हेजे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जे आसा की जेन्ना तुमी जॉयंट हें घालता प्लांट घालता, तो म्हणल्यार एक आसलो तुमगेलो हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना घालता तुमगे कापोडा धरून म्युनिसिपल एरिया धरून तुमगेलो जो IDC आसा सगळ्यांचो तो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट थंय आसा. ताका EIA जाय आसली. EIA तेणी घेतलीच ना. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट मिटिंगा घातला. ती मिटींग घेनासतना तेणी डायरेक्ट ते प्लांट बांदला. म्हणल्यार हे सद्या कितें चल्ला की तुमगे NGT ऑर्डरी आयकना, हायकोर्टा ऑर्डरी आयकना, तसली कामां चल्ल्या हांगा. आमगे शिवना 2020 त्या जुवारांचे आमी हें गायलेलें, तरी तें कंप्लीट जालना. 2 फावटी डेमोलिशनाचे आतां दर एक बांदिला आनी तेजे वयर तेणें घराचेर शेड काडला. पंचायत कांयच एक्शन घेयना. सांगप जाल्यार तेणून कांयच घेयना. आतां खंयचाच कोर्टान सांगूंक जायना. तशेंच ते म्हणल्यार एक आमचे सिवरेज बी जाता आमचे काकोरा विलेजीन एडजस्टन टू आमच्या वॉर्डर विलेजीन पास जाता. ताका लागून मातशी आमचो एक मोठो बोवाळ जालो. ते म्हणटा लास्ट ग्रामसभेक आमी हें केल्लें, तुका कंप्लेन दिली की तुवें एक मिटींग घेवची म्हणून. कित्याक आमी ते ऑथॉरिटीक मेळोंक ना. ओरली आमी मेळ्ळे, ऑफिशियली आमी ताका लेटर धाडूंक ना. ताका लागून मातसो हिटेड आर्ग्युमेंट जालो आनी ताका सांगलां परत आमी आतां विदीन हे विका भितर आमी तांकां एक मिटींग जॉयंट मिटींग घेतलें आनी इन्स्पेक्शन करतलें म्हणून. तेजो हायकोर्टा ऑर्डर द PIL हे प्रमाणे आमी जायती कंप्लेन येयल्ल्यो, जावं इलिगल स्ट्रक्चर, रोड सायड स्ट्रक्चर, जावं कुमदादी स्ट्रक्चर, आनी ती तांकां जावं तो आदित्य राव देसायान एक क्वेश्चन केलो, जावं फाटले कुमदादी आपले कुमदादीन एक इलिगल गार्बेज शेड बांदलेली आहा ताका आमी शोकत नोटीस धाडल्यो 2 फावटी आनी ताका आमी डेमोलिशन ऑर्डर करपाचें आहा तें सांगलें ताका. आनी ती इलिगल स्ट्रक्चर आहा तें आमी स्टेप बाय स्टेप हें करतले. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सावड्डे ग्रामसभेत मिराबागात येवपी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाचो विशय बरोच तापलो. ह्या प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळावे पंचायतीचो उपसरपंच सयत वट्टण 9 पंचवांगड्यांनी विरोध करीत थाराव पास केलो. पळयात पुराय बातमी. सावड्डे ग्रामसभेत परत एक फावट मिराबागात येवपी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाविशीं बरीच चर्चा जाली. थळाव्यांनी खर विरोध करीत हो प्रकल्प आयल्यार लोकांचे बरेच हाल जातले असो हुस्को उक्तायलो. देखून आमी थळाव्या वांगडा आसात. जर तांकां हो प्रकल्प नाका तर आमकांय नाका. थळावो आमदार गणेश गांवकाराचोय आमकां तेंको आसा
अशें सांगीत 98 पंच वांगड्यांनी बंधारा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्याचे उपसरपंच नितेश भंडारी हांणी स्पश्ट केलें. मेजर इश्यू म्हळ्यार दुर्दैवान परत एकदा हे बंधाराचोच इश्यू येयलो, कारण हो एक 6 म्हयने फाटीं होच इश्यू येयल्लो आनी हेजेर खर लोकांचो विरोध आसलेलो. आनी आयज परत हो बंधारो जो आसा हेजो सायट लोकेशन मातशें चेंज करून हो परत बंधारो त्याच वार्डान येता. आनी आयज पंचायतीचे आमी आयकलें जाल्यार पंचायत म्हणटा आमकां हो येयला म्हणून कांय खबर ना. म्हळ्यार ही एक लोकांची दिशाभूल काय कितें म्हणून म्हाका खबर ना. हे कितें सांगपाक सोदता, कारण आयज हांगा आमदारूय बीजेपीचो आसा, पंचायत बीजेपी, झेडपी बीजेपी, सगळे बीजेपीचे आसा. आनी ह्या बीजेपीच्या आमदारांक पंचांक हें खबर ना म्हणल्यार दुर्दैवाची गजाल. आयज हो बंधारो येयलो जाल्यार आख्खी सावड्ड्या आमच्या लोकांची घरां जावं भाटां ही सगळीं बुडटलीं. सावड्ड्या न्हू, जशें सांगे जावं आसतली, कुर्तडे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हेंकाय हेजो इफेक्ट आसा. आनी जर हें उदक व्हरपाक जाय जाल्यार हे WRD मिनिस्टरान आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालचो बंधारा. आमच्या लोकांची घरां मोडून आनी लोकांक हें करून थंय हो बंधारा आमकां नाका. आमचो ह्या बंधाऱ्याचेर खर विरोध आसा. आमदाराक आमी सविस्तर सांगलें आसा आनी काही कारणान कशें आसा, आतां आमी पर्सनल ताका सांगूंक शकना की तो कित्याक लागून पावना तो. पूण कशें आसा, विशय तेगे कडेन आमी पावयल्या, रितसर ताका ऑफिशियल लेटरूय दिल्लें आसा. आनी खास करून जे आमचे बूथ कमिटी आहा पिराभागाची, आख्खी 100% बूथ कमिटीन सायन मारून दिल्ले आसा की हो जो ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आसा तो इमिडिएटली स्टॉप जावपा जाय, बंद जावपा जाय. जे कितें रितसर कागदपत्र जे जावपा जाय आसा न्ही, ते सगळ्यां पर्यंत पावलेलें आसा. आयज म्हाका चार्ज दिलो एक्टींग सरपंच ग्रामसभेचो मेन इश्यू तुमकां बंधाऱ्याचो आशिल्लो. ते गांवचे लोक येयल्ले, तो बंधारो तांकां गांवांत नाका आशिल्लो. पूण आमी ताका सांगलां की आमी सावड्डेचे 9 पंच आनी ताचे फाटल्यान आसतलो आनी आमदार बी आसतलो आमचे फाटल्यान, आनी तो गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका, आनी तो आमी बंद करया अशें. तेजेर आनी कितें डिस्कशन जालें ना, आनी डिस्कशन पूण तूं पंचायत तेंचे बरोबर आसा. पंचायत आमी फूल 9 पंच तेजे वांगडा आसा, आनी आमचो आमदार आसा, आनी बीजेपी सरकार बी आमचे फाटल्यान आसा. फक्त थोडे काही येता ग्रामसभेक काँग्रेस बीजेपी हे करून ते विशय वाडयतात. आमचो सदां सपोर्ट तांकांच आहा गांवच्या लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांगोळ्ळा ग्रामसभेत सिवरेजीच्या कामाविषयी तसेच नाल्यांतलो गाळ काडपाच्या टेंडराविषयी बरीच चर्चा जाली. थळाव्यांच्या मताप्रमाण सांगोळ्ळा सुरू आशिल्ल्या सिवरेजीच्या पायपलायनीचे काम सारखे करूंक ना, देखून हे काम बंद करपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तसेच नाल्यांतलो गाळ काडपा खातीर तयार केल्लो टेंडर कंत्राटदाराक मान्य ना, पंचायती कडेन फावो तशी निधी नाशिल्ल्यान हाचेरूय उपाय काडपाचें आश्वासन सरपंच नीता कानोळकारान दिलें. Sewage this what is being laid down is a total failure, and it's all leaking, as well as during the rains it's all just coming up. So very soon the sarpanch has been requested to get a stay order on it and be put for discussion. That is one topic. The other one is cleaning of the drains, and our sarpanch is saying that he has been allotted very less budget. So with regards to that also we are supporting her. I guess we need a good budget to clear the drains, and so that the roads are clear when there are heavy rains. So these are the main two topics that we spoke about in the Gram Sabha. And and a lot of other problems are still going on. But we all as a team, me, Samson and everybody else, are here to do good for the village of Sabha. विषय म्हणजे कशें आसलें, हे सेवरेजीचे आमच्या हितून लायन गेल्या पळय, ती सारकी जावंक ना अशें म्हणटा. ती सारकी करच्या पेक्षा ते आतां स्टे हाडा म्हणटात ते लोक. स्टे हाडा म्हणटा, ते स्टे आतां कशी कितें हाडपाचें तें पळयताले, आनी स्टे हाडूंक मेळटा कशें, आनी तेंचे कडेन कशें आमकां तें सगळें सारकें करून दिता जाल्यार आमी फुडें हें घेवचें ना. नाजाल्यार आमकां तें पळोवचेंच पडटलें, कित्याक प्रत्येक ती सेवेची जी लायन आसा ती सारकी खंयच्याच गोंयच्या आमच्या पार्ट आसा, आतां फोंडा म्हणून आस्को म्हणून सारकी जाल्ली ना. ती रस्त्याचेर गू येता म्हणटा, तशें आमच्या सांगोळटान जावंक जायना. म्हणून आमकां कितें तरी फुडें एक्शन घेवची पडटली. म्हणून आमी आतां लोकांनी आमकां सांगलें तेचे स्टे हाडा आनी ते स्टॉप करा, आनी मागीर फुडें पळोवया म्हणून. आतां आमी तेचेर एक्शन घेवपाचें पळयता. आतां आमकां कितें जालां, डिसिल्टीन जी आसा पळय टेंडर आमी काडलेलो, तो टेंडर कोणूच घेवंक सोदिना. ते म्हणटा हे इतले पयशे आमकां पावना, इतले ह्या आख्या गांवांक दिवंक म्हणना फुडें आतां तो रिटेंडर करपाचो केलो आमी. आनी आतां पळय आतां तो रिटेंडर तरी कोण घेता जाल्यार, नाजाल्यार आमचो खंय वचपाचें उरतलें. आयतारा म्हावशी वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेत पावसा पयलींची कामां, पंचायतीचो जमा खर्च, आलवारा जमीन तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा करून थाराव पास केले. ह्या वेळार पंचायत सचिव राजेंद्र सावंत तशेंच हेर पंच हजर आशिल्ले.
आयज आमची हांगासर ग्रामसभा जाली मावशी पंचायती आणि अनेक विशय येयले हांगासर. पावसा पयलीं जी कामां करपाची गटार वायडनींग जावं गटार साफ करपाचे हे विशय येयले. त्याच बरोबर हांगासरले जमनीचे जे विशय आसा प्रामुख्यान जे आलवारा आसा म्हणा की आमचे लोक जे पयलीं पासून रावतात ते जमनीचे तेंचे रेग्युलरायझेशन करचें हो विशय डिस्कशनाक येयलो. तशेंच लास्ट इयरचो जे अकावंट्स आसा तो सेक्रेटरीन मांडलो लोकां मुखार आनी ह्या वर्साचें प्लॅनिंग कितें आसा तेंय मांडलें. अशे अनेक विशय काडले जे जाग्यार लोकांच्यो सोयी कश्यो करच्यो हेजेर सगळ्यांचें जालें आनी खूब लोकांनी सहकार्य बरें केलें. पंचायत मंडळ बरें पॉझिटीव आसलें. तेंच्या डिस्कशनान आमी बऱ्या पद्दतीन घेतली आनी जे कितें विशय आसा जे कितें अपुरी कामां आहा ती बेगीन करता म्हणून तें आश्वासन आमकां सरपंचान दिलां आनी तशेंच पंचायत मंडळान दिलां. वीज खात्यान काढून उडयल्ल्या केबल्सांक लागून पणजे शारांत वेगळीच समस्या उप्रासल्या. हे केबल्स अपघाताची समस्या निर्माण करता ते भायर शाराची सोबीतकाय पिड्ड्यार करता. पळयात खासा रिपोर्ट. वीज खात्यान लायटीच्या खांब्यांचेर हुमकळपी केबल्सांची शहानिशा लायल्या उपरांत पणजे शारांत वेगळ्याच समस्येन तकली वयर काडला. व्हड गाजावाजा करून लायटीच्या खांब्यावयले केबल्स वीज खात्यान काडून उडयले. मात केबल ऑपरेटरांनी खांब्यांचेर नवे केबल्स घालून आपल्यो केबल लायनी परतून सुरळीत केल्यो. काडून उडयल्ले पोरणे केबल्स जमिनींचेर, झाडांचेर, खांब्यांचेर हुमकळटाना दिश्टी पडटात. पारांब्यागत हुमकळपी ह्या केबल्सांचो त्रास जनावरां सयत मनशांकूय जावपाक शकता. फुटपाथाचेर पातळिल्ल्या केबल्सांनी पाय शिरकोन एकाद्रो पडपाकूय शकता. हे केबल्स अपघाताची समस्या निर्माण करताच त्या भायर शाराची सोबीतकाय लेगीत पिड्ड्यार करता हेय बी तितलेच खरें. काही महिन्या पयलीं आमी पळयलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हे जे केबल ऑपरेटर आसा तेंचेर खूब अशी कडक सक्त अशी कारवाई केली आनी हे जे केबल जे आमकां दिसताले खांब्यार झाडार जे लमकळिल्ले जे केबल दिसताले ते केबल कट करपाची एक मोहीम केली. मागीर तुमी सगळे जाणा आसतले ती मोहीम कित्याक लागून आनी कशी बंद जाली ती. आयज प्रश्न आसा की जेन्ना ही जी केबल कट करपाची मोहीम केल्ली जाल्यार हे जे केबल कट केल्ले आसात ते केबल कट जे केल्ले आसा ते जे डेब्रीज आसा जे म्हणजे जे केबल्स आसा ते कट करून जे डेब्रीज आसा केबलांचे ते डेब्रीज तुमी पळोवंक शकतात. हांगा पणजे शहरान वयता थंय डेब्रीज कशे हांगा पडलेले आसा. वयते थंय तुमी पळोवंक शकतात. हांगा मुद्दम हांव मागता कॅमेरामॅना कडेन की दाखय म्हणून हे जे डेब्रीज आसा ते कशे जमनीर पडलेले आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार हे जे केबल ऑपरेटर आसा ते केबल ऑपरेटरांनी मागीर परत आपले जे केबल्स आसात ते केबल्स तेणी परत नवीन केबल घालून परत आपली कनेक्शनाची सुरवात केली. पूण हे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना ज्या वेळार केबल कट करून हांगा जमनीर उडयल्ले जाल्यार ते जे केबल आसात ते काडटलो कोण असो प्रश्न येता. कित्याक हे जे केबल आसा ते केबल रबर मटेरियल आसता जेचे करून हे जे केबल्स आसतात ते जमनीन म्हणटा तशे कुसोवंकूय शकना. पूण हे जे केबल्स आसात ते केबल्सांक लागून खूब अशे पर्यावरणाक त्रास जाता जेचे करून हे डिकम्पोज जायनात ते जाले. पूण जेन्ना जनावरां आसतात कुत्रे सुणी जी जनावरां आसतात ती जनावरां सुद्दां हितून शिरकोन उरतात आनी खंय तरी तांकांय त्रास जाता. आनी त्याच बरोबर पणजे ही गोंयची कॅपिटल सिटी आनीक ही जी कॅपिटल सिटी आशिल्ले कारणान खुबशे लोक हांगा पणजेन भोंवपाक येतात. खुबशे लोक आपल्या कामाक लागून येतात. पूण हे पळोवपाक रस्ते सायडीक पळोवपाक हे जे केबलांची ज्यो राशी आमकां वयत वयत थंय पणजे शहरान दिश्टी पडटात त्यो ज्यो राशी आसात त्यो काडटलो कोण असो प्रश्न येता. आनी जेन्ना हे जे केबलांचे प्रश्न येतात ते केबलांचे प्रश्न हे केबल ऑपरेटर असतात. केबल ऑपरेटर तुम्ही जाणा आसतले केबल कट करूं नाका म्हणून तेणी आपली फायट कोर्टान चालू दवरलेली. पूण जेन्ना तेणी कनेक्शन आपली परत दिली जाल्यार जेन्ना कनेक्शन परत दिवन हे जे केबल कट केल्ले जे डेब्रीज आसा ते कित्याक उखलू ना असोय प्रश्न येता. सो आयज असो एक प्रश्न तयार जाल्लो आसा हे जे केबल पणजे शहरान वयत वयत थंय दिश्टी पडटात ते काडटलो कोण. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मडगांव जाल्ल्या भलायकी शिबिरात काळसाच्या आतकाचे 3 दुयेंती सापडिल्ले. दोतोरांनी ताचेर बेगोबेग उपचार करून तांचो जीव वाटायल्लो. तशेंच नावेली आयजूय ह्या भलायकी शिबिरा वेळार काळसाच्या आतकाचे दुयेंती सापडलो. ताची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच आयतारा जाल्ल्या भलायकी शिबिरात लोकांचो व्हड प्रतिसाद फावो जालो. हे वेळार नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकर हजर आशिल्लो. आयज आतांच
हांगा आमी जेन्ना कॅम्पान आयल्यार एक मायोकार्डियल इन्फ्राक्टाचे केस आयडेंटिफाय जावन एम्ब्युलन्स आतां हाडून तेका आमी शिफ्ट करता म्हणून तुमी विचार करा हे कॅम्प कितले म्हत्वाचे आतां तुमच्या ह्या कॅम्पानूच पेशंटाक आमी आतां फुडें धाडटा गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज हे सगळे गोष्टी आमी जेन्ना करता आतांच हार्ट अटॅक आयिल्ले पेशंटाक आमी शिफ्ट करता काल बी पेशंटाक हार्ट अटॅक आयलो आनी हांवें मुद्दाम वचून सांगलें कित्याक हांवें खुबशे अशे पेशंट पळयल्या तुमकां खरें दिसचें ना बरे फायनान्शियली मिडल क्लास फॅमिलीज माझे वळखीचे केन्ना केन्ना म्हाका फोन मारून सांगता की आमकां परवडना प्रायव्हेट हॉस्पिटल गरज ना म्हणून सगळ्या वचपाक तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजान योग्य तरेची सोय आमी दिवंक शकतले आनी आयज सॅटेलायट क्लिनिकाचो कन्सेप्ट वेगवेगळ्या मतदारसंघात मोबायल क्लिनिक्स आनी वेगळ्या तरेचे गोष्टी म्हणजे पंचायत एक पंचायत ते एक दीस वचूंक शकता डेंटलाच्या माध्यमांतल्यान त्याच तरेची धोरणां घेवन फुडें व्हरपाचो हे सरकार काम करतले हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी हे सरकार भारतीय जनता पार्टी असलो तरी बी हांव परत लोकांक कितें सांगता हो तुमचो सरकार आज आमी पळयता की हेल्थ मळाचेर लोकांक खुबशी गरज आसता की सामान्य मनीस हो जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वयता पूण जेन्ना अशें मेडिकल हेल्थ कॅम्प जाता फ्री हेल्थ कॅम्प जाता तेन्ना सामान्य मनीस एक गरीब मनीस ह्या हेल्थ कॅम्पार येता आनी तांकां एक संदी मेळटा समज कोणाकूय जर एक अशें डिसीज जाला तर पयलीं डिटेक्ट जालें आनी तेजेर उपाय जाता ताका मेडिसीन दिवन ताका बरो करपाक शकता ताका लायफ तेजें वाडपाक शकता त्या खातीर अशा हेल्थ कॅम्पाची खुबशी गरज आसता आमी पळयता आमच्या जेन्ना आमचो विश्वजीत राणे हे हेल्थ मिनिस्टर जाले तेन्ना पासून आमच्या गोंयांत आमचे हेल्थाची खूब सुदारणा जायत आसा आनी ते पर्सनली केअर घेता आयज आमी पळयता आमचे जीएमसी जावं आमचे डेंटल हॉस्पिटल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जावं आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी पळयता आमच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरान प्रत्येक हॉस्पिटलाचे डॉक्टराचे लोकांची केअर घेता आमी पळयता आमी जेन्ना आमी दोतोराक जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना आमी पळयता की आमचे जे हॉस्पिटल आसा ते इतले सुंदर आसा क्लीन आसता सेवा दिवपाक खुबशे आमी लोकांक सेवा दिता सरकार आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हेच्या हातीखाली आमचे सगळे गोंयचे आमचे मंत्रिमंडळ बरें काम करता गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो